44वे सम्राट संगीत संमेलन फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात जानेवारीच्या 20 आणि 21 तारखेक जातले। उक्तावण सांजेच्या 5 वरांचेर कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे करतलो। गोयच्या तसेच हेर राज्यातल्या गायकांक आयकपाची संद मेळटली। पळयात पुराय बातमी। तुमकां सगळ्यांक खास करून आता माहिती दिली मोहनदास संमेलनाची 44वे संमेलन 44th संमेलन। हाच्या पयलीं 43 संमेलन जाली। जायते कलाकार येवन गेले। हे संमेलन म्हणटा ते एक भारतांतले एक अग्रगण्य अशें संमेलन जे एक पयल्या 3-4 संमेलनांनी घडले जाता। आमी इल्लेले करून 50व्या वर्साक वता तेन्ना ह्या वर्सा खास करून 20 आणि 21 तारखेक येता त्या जानेवारीच्या 44वें संमेलन राजीव गांधी कला मंदिर सांजचे 5 जावन 1 मिनटांनी इनॉग्रेशन जातले। इनॉग्रेशनच्या उपरांत इनॉग्रेशनाक आसतले आमगेले खास उपस्थिती गोंय सरकार कला आनी संस्कृती मंत्री बाब गोविंद गावडे तांचे आतां उद्घाटन जातले। ताच्या उपरांत जे पयले सेशन जातले ते 5:30 जातले। उस्ताद वासिम खान कलकत्ता वोकल। ताच्या नंतर 7 दुसरें आसतलें सेशन पंडित रामकुमार मलिक बिहार वोकल इज फ्रॉम धारवाड एंड ऑल्सो डॉक्टर समित मलिक दिल्ली वोकल। ताच्या नंतर तिसरें जे सेशन आसा आनी निमाणें सेशन सॅटर्डेचे दॅट इज 20 तारखेचे ते विदुषी देवकी पंडित मुंबई वोकल। आमची जी कंपेरर सूत्रसंचालन जे आसा ते आमची विख्यात कितली वर्सां जाली आमच्या संमेलनाक ती आमचे येता आनी मंगला खाडिलकर हांच्या वतीन सूत्रसंचालन आसतलें। संडेचो प्रोग्राम दुसरे दिसा आयतारचो 21 तारीख सकाळी 9:30 सेशन सुरवात जातले। आमचो लोकल बाब अंबर मिरिनकर हाजे वोकल गायनाक सुरवात जातली। ताच्या नंतर 10:30 उस्ताद शफीक खान एंड रफीक खान धारवाड सितार वादक आसतले। ताच्या नंतर 12 जे सेशन आसा ते श्रीमती सानिया पाटणकर पुणे वोकल परत। ताच्या नंतर ब्रेक आसा दनपारचो लंच ब्रेक। ताच्या नंतर जे सेशन सुरू जातले ते बद्द 5:30 सुरू जातले। तातूंत पयलें जे सेशन आसतलें 5:30 ते सम्राट श्रीमती मुग्धा गांवकर अगेन आमगेले लोकल गोंयकार। ह्या संमेलनान खास करून सांगता की व्हडले व्हडले आर्टिस्ट आसतात तातूंत आमी मुद्दाम लोकल आमचे जे आसता तांकांय प्रोत्साहन मेळचें म्हणून जे बरे आमचे लोकल जे सिलेक्टेड 1-2 जाण आर्टिस्ट आसता तांकांय प्लॅटफॉर्म दिता प्रत्येक वर्सा दिता। तशें ह्या वर्सा 1-2 आर्टिस्टांक दिल्ले आसा। तातूंतले 5:30 जे सेशन आसा ते मुग्धा गांवकर जाचें नांव तुमी आयकलां जातलें। ताच्या नंतर 6:30 सेशन आसा ते आसा श्री नीलरंजन मुखर्जी दिल्ली हवाई गितार। ताच्या नंतरचे निमाणे सेशन 8 सुरू जातले ते आसा पंडित संजीव अभ्यंकर पुणे वोकल। ह्या 8 जे सेशन आसा संजीत अभ्यंकर तातूंत समाप्ती जातली। एरवी हे आमचे संमेलन 3 दिसाचें आसतालें पूण हालीं कांय कारणाक लागून आमी ते 2 दिसाचें केलां। पूण खात्री आसा की फुडें परत 3 दिसाचें सेशन आमी करतले 3 दिसाचें अवश्य करतले। तेन्ना सगळ्यांनी मुजरत येवचें। फ्री आसा सगळ्यांक पास आमी जरी काडल्यात तरी सगळ्यांक फ्री आसा। सगळ्यांनी येवच्याचो आस्वाद घेवचो अशी नम्र विनंती आनी संमेलन आमचें सक्सेसफूल करचें। आयज सम्राट क्लब एक म्हणजे पयलो क्लब जो गोंयांत सुरवात जाली। एक म्हणजे लायन्स क्लब बाकीचे क्लब खूब आमी आयकले पूण गोंयांत सुरवात जालो एक क्लब आयज हांगा कडेन मजल मारता। बींग संस्थापक आनी खुबशे हांगा संस्थापक आसात। तुमचें कितें म्हणजे हाजे बद्दल तुमचें मत कितें आसा तुमची भावना कितें? भावना म्हणजे एक संस्था सुरू करची अशे दृश्टीन एक संस्था ही सुरू केल्ली आणि सगळ्या भुरग्यांक घेवन सुरू केल्ली संस्था। पण एक चिकाटी एक उत्साह भुरग्यांचो आणि एक गांवांत एक संस्था बरी वयर सरची अशे दृश्टीन सगळ्या भुरग्यांनी आणि आमी हे कार्य सुरू केलें। पूण हाका एक चिकाटी आशिल्ली एक उद्देश आशिल्लो आणि एक मोठे क्लब जावचो अशे दृश्टीन ह्या क्लबाचें फाउंडेशन घाल्लें गेलें आणि इल्लें इल्लें करता करता भुरग्यांचो उत्साह सगळ्यांचो उत्साह वाडलो आनी क्लबाच्यो एक्टिविटीज ज्यो सुरू जाल्यो ज्यो सुरू करतना आमी ज्यो एक्टिविटी गोंयांत जायनाशिल्ल्यो
त्यो आम्ही सुरू केले ऍक्टिव्हिटीज आणि लोकांचे एक अट्रॅक्शन झालें की ही एक बऱ्यांतली बरी संस्था गोंयांत जाता आणि त्या खातीर लोकांचो उत्साह वाडलो आणि लोकांनी सहकार्य पळय दिलें म्हणजे मॉरल आणि फायनान्शियल सहकार्य सुरवात पासून ह्या संस्थेक लागिल्ल्या संपूर्ण गोंयकारांचे धनाढ्य आणि बारीक लोक सगळ्यांचे हेल्प ह्या संस्थेक लागिल्ल्यान ही संस्था भरभर करून उपस्थित झाली आणि वयर सरली खूप वयर सरली आणि एक ही संस्थेक भरपूर नाव मेळ्ळें. 44वे सम्राट संगीत संमेलन 20 आणि 21 जानेवारी या 2 जानेवारी 2024 या 2 दीस हांगा राजीव कला मंदिर हातूंत जावपाचें आसा. ह्या संमेलनात हे आमचे गेले 43 वर्सां अविरतपणे चालू आसा आणि प्रत्येक वर्षी आम्ही नवीन नवीन ज्येष्ठ कलाकार हाडून ताचो हे करतात. तर ह्या संगीत संमेलनाक गोव्याच्या आणि गोव्या भायर संगीत प्रेमींनी खूप हजेरी लायिल्ली आसा आणि ह्या खेपेक तांणी लावची हजेरी लावन ताजो आनंद घेवचो ही सगळ्यांक विनंती. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आणि सानिका नागवेकर.